नमस्कार आणि योगा तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट आणि एक खाशेली कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन येता। म्हाका न्ही अशा व्यक्तीं कडेन उलोवपाक खूब आवडटा जे पॉझिटिव्हली विचार करतात, सदांच पॉझिटिव्ह उलयतात आणि एक पॉझिटिव्हिटी लोकां मदीं दवरपाचो प्रयत्न करता। ते लिडर्स म्हणात किंवा एक समाज सेवक म्हणात, तुमकां जाय ते म्हणात, बट एंड ऑफ द डे एक गजाल खरी की ते कितें तरी बरें करपाक सोदता ह्या समाजान। अशे एक व्यक्ती जांचे लायफ आमच्या खातीर खूब इन्स्पायरींग आसा, फ्रॉम झिरो टील आयज जी तांचो स्टेटस आसा, आयज जी तांचें पोजिशन आसा ते तांच्यांनी स्वबळाचेर उबें केल्ले अशे व्यक्ती, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जांच्यांनी तांचो गांव जो मये गांव, पिळगांव हांगसून आयिल्लो मये मतदारसंघातलो हो गांव आपले मये मतदारसंघा खातीर आपूण कितें दिवपाक शकता हाजेर विचार केलो आनी त्याच विचारान ते पावलां आयज फुडें व्हरता। आमच्या मदीं आसात मये गांवचे सुपूत आणि एक युवा नेते, उद्देजक मिलिंद पिळगांवकर सर येवकार आमच्या ह्या कार्यावळीन। सर सगळ्यात पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन्स। म्हाका दिसता एक फॅन फॉलोईंग निर्माण जाल्या तुमची, एक यूथ तुमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा वेगवेगळ्या कारणां खातीर, कारण एक इन्स्पायरींग तुमची स्टोरी आसा, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी तर आसात, पूण आयज तुमी तांच्या काळजा कडेन पर्यंत पावल्ले आसा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान। हालींच डान्स मये डान्स तुमचो जो इव्हेंट जालो ताच्या नंतर जो रिस्पॉन्स आशिल्लो दॅट वॉज अमेझींग। ते एक आंगार कांटो हाडपा सारके लोकांचे उपस्थिती थंयसर, आनी ते ऑर्गेनीक आशिल्ले, अशें न्ही की बाबा आपयल्या योयात हे ते लोक आपूण जावन थंयसर उपस्थिती लायल्या तुमचे उलोवप आयकपाक, तुमचे जे एक प्लॅटफॉर्म भुरग्यां खातीर ते पळोवपाक। हो रिस्पॉन्स आशिर्वाद म्हणून पळयता? डेफिनेटली सी पळय सचिन, जेन्ना आमी यूथ ऑफ युनिटी मयेम जे आमचे यूथ आसा पळय हेंच्यांनी जी साकारलेली आयडिया डान्स मये डान्स, आनी तितूरसून आमी जो हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो आनी आमचे मये मतदारसंघाच्या युवकांक जो प्लॅटफॉर्म जाय आसलो पळय तो एक नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलचो प्लॅटफॉर्म दिवपाचें जे कामचें स्वप्न आसलें पळय तें पुरय जालें। पूण तितूर आमकां पयलीं कशें दिसतालें की बाबा बरें आमी येदो मोठो कार्यक्रम केला खरो, पूण रिस्पॉन्स ताका जाय पळय तसो मेळटलो काय ना। पूण जेन्ना आमी प्रोग्राम आमचो जालो 18 डिसेंबराक, तेन्ना आमी थंय लोकांची जी परिस्थिती जाली, 2-1 हजार लोक थंय त्या दिसा पळोवपाक कार्यक्रम आसलो, तो पळोवन आमकां अशें कळ्ळें की बाबा तूं जर खरोखर बरें कितें करूंक वचत, भुरग्यांचे टॅलंट फुडें हाडपा खातीर जर तुमी कार्यक्रम करता आनी तो एक स्टँडर्ड मेंटेन जर करून केलो जाल्यार लोकांचो प्रतिसाद ताका मेळटा। तितूर आनी एक राजकारण सांगता तुमकां, म्हणजे हांव सदींच तूं आतां प्रास्ताविकान म्हटलें तशें म्हाजी पॉझिटिव्हिटी सदीं आसता, हांव नॅगेटीव चिंतप म्हाजें खूब कमी आसता। आमचे जेन्ना यूथ ऑफ युनिटीचे व्हॉलंटियर जेन्ना लोकां कडेन वचपाक लागले की बाबा तुमी रजिस्टर करा भुरग्यांक, की भुरग्यांक हो एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळटलो डान्साचो, अशे खुबशे पॅरंट्स असले ना आमी हे पार्टीचे, आमी ते पार्टीचे, आमी आमच्या भुरग्यांक धाडचे ना। सो म्हाका असली जे थॉट आसता पळय न्हू पॅरंट्साचे किंवा कोणाचे, हितूरसून म्हाका खरोखर न्हू क्यू येता तेंची, काकूय येता। कित्याक तर प्लॅटफॉर्म जो कोणी दिता, हांवूच न्हू कोणूय दिव तो, तेणी जर एक प्लॅटफॉर्म भुरग्यां खातीर दिलो थंय बाय पार्टीसान कसले पार्टीचे किंवा कोणाचो मिलिंदाचो तो सचिन सुर्लेकराचो तो हें ना पळय नासतना आमच्या भुरग्यांक एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळटा, हें पळोवन जर भुरग्यांनी जर लोकांनी फुडें सरात जाल्यार खरोखर बरी गोश्ट। पूण आतां पळया येदो मोठो तो कार्यक्रम जालो, सगळ्यांनी पळयला, सगळे सोशल मिडियाचेर आसलो तो, परत ऑनलायन जाल्लो तो, कमीच कमी लाखभर लोकांनी तो पळयला। आनी ज्या लोकांनी तो पळयला पळय तांकां जेणी कोणी म्हटलां आसतलें की ना तो आपूण अमके पार्टेचो, आपूण वचूं शकना, आपूण भुरग्यांक धाडूं शकना, तांकां रिग्रेट जालां आसतलें की बाबा येदो मोठो प्रोग्राम आपल्या भुरग्याक आपूण थंय धाडूंक ना आनी पार्टिसिपेट करूंक ना, हें ताका दुख्ख जालां आसतलें। पूण तितून नुकसाण त्या पॅरंटाची म्हणिना हांव, त्या नुकसाण बाबड्या भुरग्याची, कित्याक ताका तर कांयच पॉलिटिकल कांय ना न्ही ताका एम्बिशन्स, तेणी फुडें सरपाक जाय आसलें भुरग्यांक, पूण तें जावं ना। हें जें आसा पळय हें बंद जावपाक जाय। तुम्ही सारखे एकदम बरोबर उलयले। खंयच्याच भुरग्यांक किंवा खंयच्याच मनशान कदाचित हांव म्हणटा की पॉलिटिकल पार्टे पुरतेच रावचें न्ही, आपले टॅलंट आसा तो खंयसरूय प्लॅटफॉर्म मेळटा दाखयल्यार चड बरें आसता। खूब बरे तरेन एक्सप्लेन केलें। आयज काल आमी पळयता की तुमकां तुमचो प्रेजेन्स मयान कितेंय प्रोग्राम आसा जाल्यार तुमचो प्रेजेन्स आसता, आनी कोण आसूं नासूं तुमचो आसता न्ही पळय कशें आहा आमचो
फाटी एक मये पंचायत हॉला कडेन सकयल एक विवोचो महिला मेळावो जालो. सांगपा आशिल्लो की त्या कार्यावळीक सुद्दां तुमकां असो रिस्पॉन्स मेळ्ळो, कारण सादारणपणे महिला मंडळ एकी कडेन येवन एका बाबा कोणा तरी लिडरा वांगडा रावना, पूण बरे तरेन रिस्पॉन्स मेळ्ळो, तुमकां बरे तरेन उलोवपाक आयलें. कितें आशिल्लो तो रिस्पॉन्स? सी पळय आतां पळय थंय कमीच कमी 500-600 महिलाचो मेळावो आसलो तो, आनी तेंच्यांनी फूल डेचो कार्यक्रम दवरलेलो, तेंच्यांनी स्टॉल घातलेले, प्लस फूल आमचे पारंपारीक जे हें आसात खाद्य पदार्थ ते जाले, प्लस पारंपारीक आमचे सण आसा आनी ज्या सणाक आमी कार्यक्रम करता, धालो म्हणा, मागीर तुज्यो वोवयो म्हणा, लोकनाच आनी लोकनृत्य जें आसा पळय, हें सबंद दिसभर सादर जाल्लें कितें. आनी सांजचो तो कार्यक्रमाचें परत प्रायज डिस्ट्रिब्युशन, सो आमकां तेंच्यांनी सकाळीं आपयल्लें इनॉग्रेशनाक, सांजचें आमी गेल्ले. आनी त्या हितूरसून हांवें एक पळयलां की महिला मंडळाक स्किमी भयंकर आसा. फक्त इम्पॉर्टंट कितें जाय की आमचे लिडर जे आसता पळय ते फक्त महिला मंडळांक एकत्रीत करप, इलेक्शना पुरते करता. इलेक्शना पुरते केले, थोडे कितें पयशे वाटले, सोडून दिले, मागीर त्यो महिला आपल्या पांयाचेरूच उब्यो आनी त्यो उब्यो जावंक शकना, सक्षम जायना. आतां पळया, महिला मंडळांक गव्हर्मेंटाच्यो समाज कल्याण मंत्रालय आसा पळय बाल, आनी त्याच्यो स्किमी भरपूर आसा. इम्पॉर्टंट कितें आसा की त्यो सगळे एकी कडेन हाडपाक जाय, एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडपाक जाय. आतां तें कशें तुमकां हांव सांगता, बारीकशें एक्सप्लेन करता. विवो म्हणून आसता, म्हणजे महिला मंडळ जालो, 10-15 बायलांचो एक मंडळ जालो, सेल्फ हेल्प ग्रूप. त्या सेल्फ हेल्प ग्रूप जेन्ना एक विलेज ऑर्गनायझेशनच्या अंडर येता पळय, ते विवो सगळे जर एकी कडेन येयले आनी एक 10-20 विवो येयले, तांकां 20-40-50 लाख रुपयाचें लोन मेळोंक शकता, ₹1 पर 100 रुपया, म्हणजे 1%. ही स्कीम आसा गव्हर्मेंटाची. आनी तितूरसून जर आमी न्ही महिलां खातीर जर एक एक इंडिपेंडंट कॉटेज इंडस्ट्री बिजनस करपाचो जर मॉडल हाडलो, ती मशिनरी म्हणा, मागीर खंय घालपाची ती मशिनरी, आनी भितर बायलांच कामां करतली, अशें जर आमी एक प्रॉडक्ट केलो, समजा कितें म्हणा ते पापड म्हणटा ते कॉमन जाल्या, डिस्पोजेबल प्लेट्स तयार करपाच्यो, कप्स तयार करपाच्यो, हो एक जालो. अशें कितलेशेच आसा आनी हे प्रोजेक्ट खूब कडेन चलता. ते जर आमचे 7 पंचायती आमी प्रत्येक पंचायतीक एक दिलो न्ही, आमचे महिला आसा पळय ह्यो स्वावलंबी जातल्यो. प्रत्येक महिलेक दिसाक एक 4 वरां जरी काम करूंक मेळ्ळें 5 दिसां खातीर, आनी तिका 5-6 हजार रुपया जर म्हयन्याक मेळ्ळे न्हू, तिजे असली सुखी आनी खूश कोणूच आसची ना. आनी हें आमचे करपाचो प्रयत्न आसतलो. आमी त्या दिसा हें केलां, एनावन्सूय केलां की आमी जर निवडून येयले जाल्यार आमी 7 पंचायतींनी एटलिस्ट एक तरी महिलां खातीर असो एक हॉल जागा निर्माण करतले, जेचे करून महिला मंडळ आपापले जे प्रॉडक्ट करता पळय, फक्त दिवाळेक आनी चवथीक विकपाचे न्हू, कंटिन्युअस थंय स्टॉल तेंच्यांनी घालूं येता. म्हाका दिसता खूब बरी आयडिया आसा. आनी तुमी उलयतना एक म्हळें की पापड किंवा हे ते कॉमन जाता आनी तातूंत तांचे आयडिया कळटा. कित्या खातीर म्हणटा, कारण कॉमन गोश्टी सगळ्याकूच आसता विकपाक. तुमी जर कितें वेगळें दिवं शकता जाल्यार ते लोकूय एक्सेप्ट करतले. ही आयडिया म्हाका दिसता आमच्या समाजा खातीर जाय. हांव इशूंचेर येता, कारण आमी खुबदां उलयले, पूण इशू बेज आमी केन्ना चडशे डिस्कशन खूब कमी केले. सगळ्यान मेजर मुद्दो जो मयेकारांक आजकाल लागता, आनी ते सगळेच जाण प्रत्येक फावटी आपल्या मॅनिफेस्टोन दवरता, तो म्हळ्यार चोडणाचो पूल. चोडणाचो पूल जातलो जावचो ना हे दुसरी गजाल, पूण आतां सोल्युशन कितें आसा सद्याक, त्या पुलूच हो एक सोल्युशन आसा. सी पळय, चोडणा न्ही, आतां आमचे मये मतदारसंघात 10 वर्सां जालीं चोडून येयला. पयलीं ते कुंभार जोय नासले, आनी ह्या 10 वर्सांक तरी प्रत्येकान आपूण ते प्रॉमीस केला की चोडणा पूल आपूण करतले सगळें केलां. आतां तर सरकार म्हणटा एक्विजिशनूय चालू आसा. सी, चोडणाचो पूल इज डेफिनेटली अ सोल्युशन आनी तें जाय. पण तो सोल्युशन येवपाक आतां सपोज इवन एक्विजिशन जरी स्टार्ट जालें तरी कोण तरी लिटिगेशन वयतलो, खंयच्यो जागा थोड्यो एक्वायर जावपाक डिले जातले, म्हणजे हितूर कांय न्हू म्हटल्यार 5-6 वर्सां वयतली. इवन हांव सुद्दां जरी निवडून येयलो आनी हांवें जर ते एकदम वॉर फुटिंगाचेर काम करी जर तरी पूण 5 वर्सां तरी मिनिमम 5-6 वर्सां वयतली. आतां इमिडिएट सोल्युशन कितें तेका? सी, आतां पळयात तुमी वचत न्ही जाल्यार थंय कमीच कमी एकदां सकाळच्या टायमार वराची लायन लागलेली आसता, आनी भुरगो जेका कामाक पावपाक जाय आसता किंवा एमर्जन्सीन आसा तो पावों शकना टायमार. पूण तेका आतां सोल्युशन कितें दिवं शकता? तर सपोज आतां पळय आमचे कडेन ते 5 फेरीबोटी आहा. आतां 5 फेरीबोटीच्या जाग्यार आमी सपोज 10 फेरीबोटी घातले, प्रॉब्लम सॉल्व जातलें ना. कित्याक आतां जो रस्त्यार ट्राफीक आहा पळय तो उदकान ट्राफीक उरतलो. म्हणजे 10 फेरीबोटी घातले म्हणून सोल्युशन न्हू, पूण तेका एक सद्याच्या परिस्थितीन सवाय भितर एक सोल्युशन आहा पुलाच्या पयलीं. कित्याक पूल म्हणटकूच 100 कोटी 150 कोटीचो हें बजेट. आतां ज्या जाग्यार जेटी आसा आनी ती जेन्ना जेटी लँड जाता दुसरे सायडीक, ते सायडीक एक वडाचें झाड आहा पळय, ते लोक फ्रुट्स बीट विकता बायलां, तेजे सायडीक ते झाडा सायडीक जागो आसा.
आनी हे सायडीन आमच्या न्हू चोडणा सायडीन ऑलरेडी जागो खूब आसा. आमी ही जी जेटी आसा ती जेटी तशीच दवरून जर आमी दोन हे सायडीन एक ते सायडीन एक जेटी बांदली, एक मिनिमम 2.5 कोटी 5 कोटीचो खर्च जावं शकता मॅक्सिमम हांव म्हणटा, त्या परस कमी जातलो, चड जावचो ना. दोन जर जेटी बांदली आनी त्या जेटीनी आमी रोरो फेरीबोट हाडली. रोरो फेरीबोट म्हणजे कशी की रोरो फेरीबोटीक क्लोजींग नासता, म्हणजे फेरीबोटीन तूं गाडी घातली डायरेक्ट तशीच काडूंक मेळटा, रिवर्स करपाची गरज ना. आनी ह्यो रोरो फेरीबोटी म्हणजे अश्यो न्हू की बाबा त्यो जगान खंय तरी आसा अशें न्हू, आमच्या केरला आसा. आनी एके रोरो फेरीबोटीन 25 गाडयो वयता. आमी ह्यो 5 फेरीबोटी चालू आहा त्यो चालू आसा. हे सायडीन आमी 5 रोरो फेरीबोटी घातल्यो आनी त्या रोरोन फक्त आनी फक्त कार वयतल्यो, 4 व्हिलर वयतल्यो आनी ह्या सायडीन 2 व्हिलर आनी लोक वयतले. अशें जर जालें न्हू जाल्यार हांव तुका सांगता थंय 5 मिनटां सुद्दां गाडयो लायनीक लागच्यो ना. आनी हें तेजें इमिडिएट सोल्युशन जावं शकता. ब्रिज येतलो तेन्ना येतलो, पूण हें कित्याक सोल्युशन विचार करूंक ना कोणी. हांवें एक्चुअली चोडणाचे एक म्हाजे कडेन पालक शिक्षक संघाचे येयल्ले स्कुलाचे, अशें उलयता म्हटलें हांवें तुमचें कितें प्रॉब्लम, तो अशें प्रॉब्लम. अरे म्हटलें तेका सोल्युशन आसा. ते म्हणटा ना. हें तेन्ना तांकां हांवें सांगलें पळय तेन्ना ते म्हणटा सर अशें कोण चिंतना कित्याक. हांवें म्हणलें प्रत्येक जाण आपूण कसो निवडून येतलो तें चिंतता, लोकांचें आपूण कितें बरें करतलो पळय तें चिंतपाचें बंद जालां. हे पार्टीन वच ते पार्टीन वच. ही आयडिया तुम्ही जी काढली ती म्हाका दिसता अजून पर्यंत गव्हर्मेंटाक आनी लिडराक कित्याक येवंक ना दिसता तुमकां. म्हाका खबर ना, मे बी कोण तेच तुका सांगता अशी प्रत्येक जाण आतां लीड आपूण जो आतां इलेक्शन लागीं पावला प्रत्येकाक आमदार जावपाचो आहा, लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे ना, लोकांक सोल्युशन दिवपाचें. लोकांचे चिंतीत न्हू तूं जाल्यार सोल्युशन येता. पूण तुका सोल्युशन आतां पळय बारीक दुसरी आनी एक गोश्ट सांगता. आतां चोडणा पूल आहा पळय, आतां पुला कडेन लायन लागता, परत थंय गाड्या आसा, त्या गाड्यांनी महिला वर्ग सुद्दां कामाक आसता बरोबर, म्हणजे ती आपलो धंदो चलयता. आतां दादल्यांक कोणाकूय सपोज लग्वी जाल्या तो खंय वयता आनी ही रिलीव्स हिमसेल्फ. बायलांनी कितें करपाचें, ती तशीच उरता काय ना, तांकां खंय वचोंक मेळना न्ही. आतां एक थंय टॉयलेट बांदपाक कितें लागता गव्हर्मेंटाक आनी आमदाराक आमच्या किंवा सिस्टमाक कितले लागता, ताका पळय कोट्यांनी पयशे लागता. आनी आयज काल जर तुका बरें आतां सोकपीट मारूंक मेळना कित्याक हें न्हू तें उदक आहा न्ही थंय मारपाक मेळचें ना. पूण आतांचे बायोडिग्रेडेबल टँक्स येयल्या सेफ्टीक, त्यो जर लायल्या आनी 2 टॉयलेट ती बायलांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता न्ही. ती बारीक गोश्टीक चिंतीन ताका मत पडचें ना न्हू. आनी तुमी म्हळ्यार तशें आजकाल फक्त निवडून येवपाचें चिंतता, ते मागीर ह्या पार्टेन घे ते पार्टेन चल, ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांगासर चालूच आसा. म्हाका सांगा इश्यूज म्हणटा आसतना अनएम्प्लॉयमेंट सुद्दां आतां आख्ख्या गोंयान तसो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू मातसो जोड धरता. मयानूय तसो आसा. खुबशे लोक म्हणटा आमकां कामां जाय. सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब मेळोंक शकना. तुमी एक इंडस्ट्रियलिस्ट, तुमी स्वताच्या बळाचेर तुमचो हो सगळो साम्राज्य उबो केल्लो आसा. युथां खातीर कितें प्लॅन आसा? पळय युथां खातीर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लॅन हो की आमी निवडून येयले जाल्यार जॉब आमी पयलींच सांगला, फाटली एक आमी इंटरव्यू केली तरी सांगला हांवें की आमी निवडून येयल्यार गव्हर्मेंट जॉब मतदारसंघांक सगळ्या भुरग्यांक जेतले जॉब मेळटले ते फुकट मेळटले, हो एक जालो. पूण तितूर तूं एम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू सॉल्व करूं शकना. आतां एम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू सॉल्व करतलो जाल्यार तुका मेन कितें जावपाक जाय. पळय आमचें कशें आहा, आमचो मये मतदारसंघ हो मायनींग डिपेंडंट. पिळगांव, शिरगांव, मया हे सगळे मायनींग रिलेटेड इंडस्ट्री आसली. आनी मायनींग म्हणजे फक्त जे मायनींग स्टाफ आसा ते न्हू, मायनींग म्हणजे तुका मायनींग रिलेटेड येयले, म्हणजे पंक्चर काडपी येयलो, स्पेर पार्ट्स विकपी येयलो, सर्वीस सेंटरवालो येयलो, टायर विकपी येयलो, सगळे येयले. इवन तुजे रेस्टॉरंट बार हे सगळें येयले. कित्याक रिलेटेड न्ही ते, डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट अशें करून तो खूब लोकांक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जाल्ले तितूर. पूण आतां तें सगळें बंद जालां. म्हणटकूच वॉट इज द नेक्स्ट एवेन्यू. टुरिजम एक एवेन्यू आसा जो आमचो मयम लेक हो सगळ्या देशभरान फेमस. तेजी एक्चुअली खरोखर तेंच्यांनी ती वाट लावन दवरल्या ज्या हिशोबान ते तेंच्यांनी कॉन्क्रीट जंगल केला पळय थंय. प्लस जे स्थानीक लोक जे 20-30 वर्सांनी थंय धंदो करताले पळय तेंचे सगळे थंय गेट बंद केल्या, ते सायडींतल्यान ओपन केला. म्हणटकूच तांकां सगळो मार बसलो. ते आदी फालीं 2 दीस पयलीं आनी पयलीं टीव्हीचेर ती सबंद बोळा करताली आमची एटलीस्ट गेट तरी ओपन करा. सी कसलेंय डेवलपमेंट आमी करता पळय तेन्ना एक चिंतपाक जाय की जे एक्झिस्टींग आमचे लोक आसा आनी ते आमचे गोंयकारूच, अशें न्हू की ते बाबा खंयसून भायले येवन बसल्या, त्यो ज्यो फॅमिली आपले पोट पळयताले पळय तांकां आमी कशें एकोमोडेट करप हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. आनी खरोखर तेंचें सोल्युशन आसा पळय तांकां आसा, आमी निवडून येयल्या अवश्य तेंचें सोल्युशन आमी हाडटलेच. पूण तें ओके, तें एक्झिस्टींग सोल्युशन जालें. पूण जे फुडें जे येवपाक जाय सोल्युशन, परमनंट सोल्युशन, तें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आमच्या मतदारसंघान जावपाक जाय. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट म्हणजे कशें, इंडस्ट्रियल इस्टेट घालून बिचोले कशी आसा तशी बारीक बारीक 500 स्क्वेअर मिटर तितूर तूं इंडस्ट्रियल रेवल्युशन हाडून भुरग्यांक खूब कामां लागूं शकना.
तर जावपाक जाय कशें की आमचे आतां पळय आमचे 7 पंचायती आसा ते 7 पंचायतींतल्यो 4 पंचायती आमच्यो सामक्यो ल्हान. पिळगांव ल्हान पंचायत, नार्व्या ल्हान पंचायत, शिरगांव तर जागो ना कित्याक मायनींग रिलेटेड आनी खूब ल्हान पंचायत म्हणून हांगा इंडस्ट्री येवं शकना ह्या 3 पंचायत. चोडणा मोठी जागा पूण चोडणा प्रॉब्लम चोडणा बॅड आयलंड असल्या कारणान एनवायरमेंटल इश्यूज आसा सो थंय इंडस्ट्री येवं शकना आनी हाडूंकूय जायना. म्हणजे हांव सुद्दां तेका ओपोजूच आसतलो चोडणा जर कोणी इंडस्ट्री हाडपाक सोदता जाल्यार अनलेस इको टुरिजम कितें आसा जाल्यार पूण इंडस्ट्री चोडणा येवपाक जायना. तो डॅमेज जातलो आमचो जो बरो बेल्ट आसा पळय आनी थंय नॅचरल बायोडायवर्सिटी खूब आसा. सलीम एक्झॅक्टली. सो उरल्यो आमच्यो 3 पंचायत, वन माळिंगे कुडचिरे, सरवण कारापूर विठ्ठलापूर आनी माये. आनी ह्या तिनूय पंचायतीन सरकारी जमीन आसा. माया आमचे कडेन कस्टोडियन प्रॉपर्टी आसा, वन माळिंगे कुडचिरे आमचे कडेन सरकारी प्रॉपर्टी आसा. कितें ह्यो जर प्रॉपर्टी ज्यो आसा पळय न्हू थंय जर आमी बरे तरेची जर इंडस्ट्री हाडली, फार्मास्युटिकल म्हणा, FMCG म्हणा, ज्यो व्हडलीच क्लस्टर टायपचो जेचे करून 1-2-3 हजार भुरगे कामाक जर लागत न्ही आनी हे हाडपाक व्हडलोसो प्रॉब्लम ना. एकदां जर तूं निवडून येयलो न्ही जाल्यार ते फॉर्मेलिटी सगल्यो करून इन्वेस्टर खूब तयार आहा येवपाक. प्रॉब्लेम कसो आसता इन्वेस्टर येतलो पळय तो कितें म्हणटा आपल्याक तूं जमीन एक्विजिशन करून दी, तो विकत घेता, तो फुकट घेवपाक तुजे कडेन फुकट दी म्हणिना. तो खंयचोच इंडस्ट्रियलिस्ट फुकट म्हणिना. तो कितें म्हणटा आपल्याक तूं एक्वायर करून दी. आपल्याक थंयसर जे परमिशन लागता, लायसन्सीस लागता, पंचायतीची लागतली, FDAची लागतली, बाकीच्या PDAची किंवा TCPची लागतली, ही सगळी तूं जर ताका करून दिता एज अ आमदार जाल्यार तो इन्वेस्ट करपाक तयार आसा. वन विंडो क्लियरन्स जावपाक जाय आनी तो वन विंडो क्लियरन्स जर जायत न्ही आनी विथावट हें ब्रायब बी दिनासतना जाल्यार प्रॉब्लेम कशें जाता. कोणी इंडस्ट्रील आपूण इन्वेस्ट करपाक सोदता, हे लोकल जे लिडर आहा ते वचून पयशे खावपाचे पळयता, तो फ्रस्ट्रेट जाता आनी तो बिझनस सोडून वयता. आनी तितूर प्रॉब्लेम कोणा नुकसाण कोणाचो आमच्याच भुरग्यांचो. सो ताका लागून अशें जावपाक जाय की आमच्या मतदारसंघान जर अशी फॅक्टरी जर एक 5 वर्सांनी एक सुद्दां येयली न्हू जाल्यार आमचे पळय आतां बारीक फार्मास्युटिकल तूं बारीक एग्जाम कर, ग्लॅनमार्क फार्मास्युटिकल बी पळय 5-6 हजार लोक कामाक आहा थंय. आमची जर अशी येदी मोठी जाल्यार 1-2 हजार लोक जरी कामाक लागले न्हू जाल्यार आमचे एटलिस्ट मयाचे कितलेशे चेंजीस जातले. सी भुरगो कामाक लागलो म्हणजे तो घरान पयशे घेवन येयलो तो मया मोडटलो पयशे. म्हणजे बाकीचे थंयसर दुकानां चलतलीं, शॉप्स चलतले, रेस्टॉरंट चलतले. म्हणजे सी मार्केट डेवलप कशें जावप. सी मार्केट म्हणजे रोलिंग चलन. पयसो जो येयलो तो कोणूच पयसो बॉल्सान घालून तस्सो रावना, तो मोडटा आनी मोडले काय तो पयसो चलन जाता आनी तितूंतसून इकॉनॉमी इम्प्रूव जाता. अँड दॅट इज द वे इकॉनॉमी शूड रन. ही आयडिया फक्त एक जाणकाराकूच येवपाक शकता, एक बरे लिडराकूच येवपाक शकता. आनी म्हाका खरेंच बरें दिसता, सरप्रायजूय दिसता की ह्यो सगळ्यो आयडियाज अजून कोणी इम्प्लिमेंट करूंक ना. एक बरे लिडराची गरज आसा, नक्की आसा. आनीकूय जायते इश्यूज हांगासर सर आसा. पूण ताच्या पयलीं एक गोश्ट हांव तुमकां विचारपाक सोदतां की तुमी कॉर्नर मिटिंग्स घेतल्यो. कांय दीस पयलीं हांव जेन्ना ट्रॅवल करतना एक दीस तुमकां तशेंच मेळप जालें. रिस्पॉन्स बरो आसा, लोक तुमचे कडेन वेगवेगळी समस्या घेवन येतात आतां सद्या आनी तांकां एक खबर आसा की होपूय आसा एंड एक खबर आसा की तुमी ती समस्या पूर्ण करतले. एज अ लिडर म्हणून तुमकां ऑलरेडी पळयतात. सद्या कॉर्नर मिटिंग चालू आसा, तितून रिस्पॉन्स कसो आसा, कितें आयकूंक येता? सी आमी आतां पळय गेले आतां 5 म्हयने जाले आमी मतदारसंघान भोंवता. पयलीं तर आमी एक सर्वे केल्लो आमी, म्हणजे आमी भितर पडच्या पयलीं. आनी तो सर्वे आमी कितें केलो की बाबा मतदारसंघान कितें समस्या आहा 7 पंचायतीच्यो, इश्यूज कितें आसा. प्रत्येक पंचायतीचो इश्यू आमी काडला. म्हणजे ल्हानांतल्या ल्हान तो व्हडल्यांतलो व्हडलो इश्यू. आनी हे इश्यू काडल्या उपरांत कोणीय जर आमकां कसलोय प्रश्न केलो न्हू त्या प्रश्नाची आमकां पयलीं समज आसा कित्याक आमी तो स्टडी केला. आनी तितूर कशें जाला प्रामुख्यान आतां ज्यो आमी कॉर्नर मिटींग घेता पळय, कॉर्नर मिटिंगेक आमकां आमच्यो कमीत कमी डेली 1-2 एकदां 4 आतां परवा आयतारा तर म्हाज्यो 5 आसा कॉर्नर मिटींग. सो आमकां रिस्पॉन्स जो मेळटा पळय तो सामको प्रचंड. म्हणजे आनी सगळे यूथ आनी ह्या यूथ आमचे ह्या मतदारसंघान गेले 15 वर्सां फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा. सो पळय आमी 15 वर्सां एकेच पार्टी फाटल्यान रावल्या तरी पूण विकास जावंक ना. म्हणजे पार्टेक एक मनीस ना जाल्यार काडटा, दुसरो नाजाल्यार तिसरो नाजाल्यार चवथो अशें करता. पूण तितून नुकसाण कोणाचें जाता? मतदारसंघाची जनतेची जाता. कारण ते दोळे धांपून मतां मारता. आमचे तर म्हण आहा मया मतदारसंघान गुणो सुद्दां दिलो ना गुण्याक मतां मारता. आनी हे करता लोक आनी आजुनूय ते म्हाका दिसता अशें फुडेंय बी करतलेच ते. पूण नुकसाण भितर भुरग्यांचें जाता. पेरंट्सांक कशें दिसता जावना बरें ते पार्टीक मारता. अरे पूण पार्टीक मारल्या उपरांत तुमच्या भुरग्यांक पार्टी करता सरकार. पार्टी खंयची आसूं, हांव पार्टीक ब्लेम करना, BJP आसूं, काँग्रेस आसूं, कोणूय आसूं पार्टी.
पार्टीचें काम कितें 21 आमदार हाडप आनी सरकार करप. पूण मतदारसंघाचें डेव्हलपमेंट कोणी करप? मतदारसंघाचें डेव्हलपमेंट करप हें आमदाराचें काम. म्हणजे आमदार जर आमचो सक्षम आसा जाल्यार तूं पार्टी खंयची आसूं तूं डेव्हलपमेंट करतलो. पूण आमदार जर सक्षम ना पळय न्ही जाल्यार तो मतदारसंघाचो डेव्हलप आनी विकास हो जावंक शकना आनी तेंच आमच्या मतदारसंघान जाल्लें आसा. आनी हें हांव म्हणिना, म्हाका म्हणजे हांव ही तुका लोकांची तळमळ सांगता. जेन्ना हांव कॉर्नर मिटींग घेता पळय हांव तांकां अशें विचारता, हांव आतां परतूय हें आतां हो लायव्ह आसा हो हें विचारता हांव की सपोज लायट, उदक आनी रस्ते ते सुद्दां आमचे सारके जावंक ना. हे तीन सोडून न्हू, हे तीन सोडून जर व्हडले कितें 3 प्रोजेक्ट जर आमच्या मतदारसंघान जर 15 वर्सांक जाल्या काय ना जाल्यार हांव इलेक्शनाकूच रावना. केदो व्हडलो स्टेटमेंट सांगलो तुमी. बट तुमी उदक आनी रस्त्याचे उलयता. हांव रावता मया मतदारसंघान. हांव फ्रँकली सांगू शकता की उदका खातीर म्हाका डेली घरच्यान कॉल येता की बाबा उदक येना 2-2 दीस म्हणून, कितें चल्लां काय म्हणून. ही परिस्थिती सत्य परिस्थिती आसा. आयज सकाळी सुद्दां म्हाका मया वाड्यार थंयसून कॉल आयलो की उदक ना, कितें जालां मातशें सांगू शकता काय म्हणून. ते कॉल आमकां येता. ही सत्य परिस्थिती आनी आमी खंयचे तर म्हणू शकता की उदरगत जाल्या मयान म्हणून, कारण उदकूच मेळना सारकें. ही आमचें हें आसा. दुसरी गजाल म्हाका सांगा, आतां हालीं आमी एक प्रोग्राम केलो मयान, तेन्नाय रिस्पॉन्स आमकां भयंकर गावलो की काय उदरगत जावंक ना, विकास जावंक ना. लोकांची बारीक बारीक कामां आसा. फॉर एग्जाम्पल त्यांच्या घरा सायडीकले खळी सुद्दां हो तांकां प्रॉब्लम आसा, पूण ते अजून कोणी एड्रेस करूंक ना. नो डावट हे पंचायतीनूय पळोवपाक जाय, पूण पंचायतीचेर सुद्दां लक्ष दवरपाक म्हणून लिडरांनी काम करपाक जाय. एक्सेप्टन्स जावंक ना कांय लिडर्सांचे अजून, म्हणजे लोकांक खबर आसा की तांचें काम कशें कितें आसा. कशें पळयता ओवरऑल पॉलिटिक्स सद्या मयाचें तुमी? मयाचे सद्याचे पॉलिटिक्स म्हणजे सध्या जम्पिंग जॅक चालू आसा न्हू. मया मतदारसंघ इवन लास्ट इलेक्शनाक जर तुमी पळयलो जाल्यार सगळ्यान परत लास्ट टिकेट फायनलायज जाल्ली ती मयाची BJPची. आनी हे फावटी बी तेंच आसा. कित्याक सद्याच्या परिस्थितीन तुमी पळया न्ही, प्रत्येकाक अशें दिसपाक लागलां की आपूण आमदार जावंक जाय. आमदार जावप हें फक्त स्वप्न. कॉन्स्टिट्युएन्सीचो डेव्हलपमेंट, विकास, जॉब भुरग्यांचे हेजेर फोकसूच ना. जाल्यार लायट म्हणटा तूं आतां उदकाचो सांगलें कंप्लेंट. लायटीची तीच आहा परिस्थिती. चोडना उदक खंय 2-2 दीस उदक येना तांकां. लायट वचप एक कॉमन जाल्लें आसा. 4-5 मतदारसंघान लायट अंडरग्रावंड जाल्या. मया मतदारसंघान तुमकां हांव सांगता, आमच्या सारको जर कॅन्डिडेट निवडून येयना जाल्यार आमचो लास्ट मतदारसंघ आसतलो थंय अंडरग्रावंड केबलिंग जातलें. कित्याक ते पडलेलेच ना कोणाक. आतां पळया तुमी, आतां फॉर एग्जाम्पल पयर तुमी तो आमचे कस्तुरी म्हणून हें जालो कार्यक्रम जालो बरोबर. अस्तुरी सॉरी युवा गोमंतक दल बरोबर. युवा गोमंतक दलान तो जो अस्तुरीक जो कार्यक्रम घडोवन हाडलो पळय हेज्या महिलां खातीर, मागीर कितलो सुंदर कार्यक्रम. म्हणजे तेंचो विचार पळया तुमी. आतां जो अस्तुरी कार्यक्रम बायलां खातीर मिसेस मये केलो तेंच्यांनी, हितूरसून तेंचो विचार कितें जाता की बाबा महिलांक आमच्या वर्गाक प्रमोट करपाचो. आतां प्रमोट करतलो जाल्यार तेंच्या खातीर एक कॉम्पिटिशन करप. सो कसलेंय कॉम्पिटिशन जर केलें न्हू जाल्यार तेका खर्च हो अफाट आसता. आमी डान्स केला, एक प्रोग्राम करपा खातीर कितले खर्च जाता आनी कितले तेका एफर्ट लागता पळय न्ही आमकां खबर आहा. पूण तो जेन्ना कोणी करता पळय तसले एक्चुअली न्हू आमच्या मतदारसंघान जो रिप्रेझेंटेटीव जातलो आमचो आमदार तेणी करपाक जाय. महिलांक खातीर स्पेशल असले कार्यक्रम, बाल विकास असले हें करपाक जाय. आतां पळय आतां भुरग्यांचें घेया. आतां ओवरऑल डेव्हलपमेंट जर जातलें आमच्या मतदारसंघाचो जाल्यार प्रत्येक गांवांक एक आमकां खेळपाक ग्रावंड नाका आसा आमचे कडेन. आमच्या तरी सांगता पिळगांव सांगता तुका, पिळगांव आमचे कडेन एक ग्रावंड खेळटल्या भुरग्यांक ना. खंयच्या तरी शेतान मागीर ते शेत लुवलें काय थंय क्लियर करप आनी थंय शेतान खेळप. कितें पिळगांव जालें. नार्व्यां तीच परिस्थिती आसा. मया 1-2 कडेन आसा, वाड्यार एक आसा आनी हातुर्ले एक आसा. पूण बाकीच्या कडेन बाकीचे वाड्यार आसा थंय खंय ना. कारापूर 1-2 कडेन आसा, कारापूर एक कडेन आसा. थंय आतां ते कितें तरी कोण शेड घालूंक सोदता आनी कितें तांचो इश्यू चाललेलो. मया आनी हातुर्लेचे म्हाका दिसता खूब वर्सां जाली, तो आतांच असो जाला ना. खूब वर्सां पयलीं आनी ताका मेंटेनन्स ना. तो मेंटेनन्स करपाक जायो. सो तुजें शिरगांवूय तोच प्रॉब्लेम आसा. चोडणाय तोच प्रॉब्लेम आसा. सो हे जें आसा पळय आमच्या भुरग्यांनी आयज काल कशें आसा पळय जनरेशन शिफ्ट जाल्या. सी पयलीं सांज जाली 3 सांज जाली एक 40-30 वर्सां पयलीं काय आवय बापूय भुरग्याक सांगतलो हे 3 सांज जाली घरा या आतां बरोबर.
आयज काल भुरग्यांक म्हाज्या भुरग्यांक म्हाका तेच सांगचें पडटा. आयज काल भुरग्यांक सांगचें पडटा आतां बाबा पुरो तो फोन मातसो भायर चल. म्हणजे ह्यो जर ग्रावंडाच्यो फॅसिलिटी बी जर आसा जाल्यार भुरगे भायर वचून खेळटले, तेंचो ओवरऑल डेवलपमेंट जो जावपाक जाय पळय तो जातलो आनी तेज्या खातीर ह्यो सगळ्यो गोश्टी इम्पॉर्टंट. म्हणून हांव सदांच म्हणटा की आउटडोर एक्टिविटीज आसपाक जाय आनी तांकां बरे तरेचे फॅसिलिटीज मेळपाक जाय. सर लास्ट 2 प्रश्न विचारपाक सोदता. हांवें पॉलिटिक्सा बद्दल आत्तां एक विचारलें की मयाचे पॉलिटिक्स कशें पळयता, कारण हालींच कांय पोस्टर लागले अख्खे मयेभर, दिवचले सुद्दां हे पोस्टर लागले एका खंयच्या तरी व्यक्तीच्या अगेन्स्ट आनी पार्टीच्या अगेन्स्ट. हे पॉलिटिक्स कशें पळयता तुमी? सी पळय, गोंयान अशें न्ही इतले वायट तरेचे पॉलिटिक्स खरोखर जावपाक जायना. सी कोणाचे पोस्टर लावप, ताका नॅगेटीव करप, ही दुखद गोश्ट आसा. पूण जरी ती दुखद जाली तरी ना म्हटलें तरी लोकांक फॅक्ट कितें तो खबर आसा. बरोबर, लोकांची एक भावना, लोकांची मे बी ती भावना आसा आनी ती मे बी ते व्यक्त करपाचो तांकां प्लॅटफॉर्म कसो दिसता. जावपाक जायना. तशें पळोवंक गेल्यार ते पार्टीच्या अगेन्स्ट पोस्टर अशें म्हाका दिसना. ते व्यक्तीच्या अगेन्स्ट आसतले आनी ते व्यक्तीन तशें सपोज कितें केलां आसत जाल्यारूच लावं शकता न्ही, नाल्यार बेश्टो खंय लायतलो येतलो कोणी. आनी ओवरऑल लोकांक हांव तेजेर चड भाश्य करूंक सोदिना. लोकांक एक्चुअली ते ज्या तरेन फॉरवर्ड जाले ते लोकांच्या कितें तरी भितर आसलें, लोकांक मे बी त्यो आपल्यो हे भायर काडपाक मेळनासल्यो, त्यो कोणी तरी काडल्यो म्हणटकूच तांकां ते फॉरवर्ड करपाक एक चान्स मेळ्ळो आनी तेंच्यांनी केलो. बट असलें राजकारण ना जाता पॉझिटीव जर जायत राजकारण जाल्यार म्हाका अशें दिसता की तितूर डेव्हलपमेंटा कडेन फोकस जावं शकता. तुम्ही इंटरव्यू सुरू करच्या पयलीं तुमीच म्हणलें की याद जाता म्हाका की पॉझिटिव्हली कितें आहा तें करया, बाकीच्यो गोश्टी सायडीक दवरया. हें म्हाका खरेंच तुमचें आवडटा की हांवें हो प्रश्न विचारलो, कारण एक म्हाकाय उमेद आसली की बाबा कितें दिसता तुमकां हाजेरूय अशा तरेच्या पॉलिटिक्साचेर, आनी आमी नॅगेटीव जाता तितले पयस दवरून फुडें वचपाचो प्रयत्न करता खरो. लास्ट नवीन वर्स सुरू जालां, नवीन वर्साचो पयलो इंटरव्यू तुमच्या बरोबर आसा. गोंयच्या जनतेक, मयेच्या जनतेक कितें सांगपाक सोदता, एक मॅसेज तुमची लास्ट? आतां 2022 येयल्लें आसा. सगळ्या आमच्या समस्त मयेकारांक आनी गोंयकारांक 2022च्यो हार्दीक शुभेच्छा. हांव सगळ्यांक एकूच गोश्ट सांगूंक सोदतां की विकास जर जातलो आनी भुरग्यांचो विकास, स्पेशली भुरग्यांच्यो नोकऱ्यो, भुरग्यां खातीर ग्रावंड्स किंवा एज्युकेशनान इम्प्रुवमेंट जातले सिस्टमान, जाल्यार एक विचार करात सगळ्यांनी की मतदारसंघ हो विकास करपाक पार्टी करिना. पार्टी फक्त सरकार घडयता. मतदारसंघाचो विकास, मतदारसंघाचो रिप्रेझेंटेटीव जो आमदार आसा पळय तो करता. सक्षम असो आमदार जो तुमच्या खातीर कितें तरी करूं शकता, अशा आमदाराक संदी, अशा मनशाक संदी दिया. आनी तशा मनशाक जर संदी मेळना जाल्यार विकास जो आसा हो आमचो खुंटलेलो आसा पळय तोच खुंटलेलो उरतलो. आमची 15 वर्सां गेल्या, म्हणजे 1.5 डिकेड जाली. आनीक जर 5 गेली जाल्यार 2 डिकेड. म्हणजे जो भुरगो एक 15 वर्साचो युवक म्हणून आसलेलो कितें तो 35 वर्साचो मिडल एजचो मनीस जावन पडटलो, आनी विथावट एनी डेवलपमेंट, विथावट हीज करियर डेवलपमेंट. सो ताका लागून लोकांक इतलीच विनंती की पक्ष पळोवन करूं नाकात काम, मनीस पळोवन करा. सर, तुम्ही टायम दिलो आमकां. तुमी बिझी शेड्युलांतल्यान, कारण खुबश्यो कॉर्नर मिटिंग्स आनी तुमकां कोण कोण आपयत आसा की हांकां मेळ तांकां मेळ, मातशें मेळया, ह्या सगळ्या भितर आमकां टायम दिल्या खातीर देव बरें करूं सर. धन्यवाद. धन्यवाद.